6वं आदिवासी विद्यार्थी संमेलन 9 डिसेंबराक येता त्या सोमवाराक रवींद्र भवन मडगांव हांगा सुरू जातलो। हो आदिवासी विद्यार्थी संमेलन एक प्रेरणा दिनाचो एक भाग जावन आसा आणि हे विद्यार्थी संमेलन जे आसा तेचो एक भाग म्हणून विद्यार्थी संमेलन आम्ही 9 तारखेक डिसेंबराचे सोमाराक रवींद्र भवनात आयोजित केलेले आसा। प्रेरणा दिनाक आम्ही प्रज्ञावंत पुरस्कार दिताले, 4 प्रज्ञावंत पुरस्कार दिताले। लोकसभेचो कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान आम्ही ते प्रज्ञावंत पुरस्कार प्रेरणा दिना दिवंक ना। ते पुरस्कार प्रज्ञावंत पुरस्कार आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार तांकां म्हणटा आमी, ते पुरस्कार आमी फाल्यां 9 डिसेंबराक दितले। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, सोशल आणि कल्चर ह्या फिल्डान आमी दिता वर्साक। तेचे रूपरेषा जावन आसा एक सर्टिफिकेट, तेका एक मेमेंटो, शॉल, श्रीफळ आणि कॅश डिपॉझिट, कॅश अमाउंट ऑफ ₹1 लाख ईच। रेशम गांवकर ही मरड विलेज धारबांदोळाची जावन आसा, तिका एग्रीकल्चर फिल्डान आमी सिलेक्ट केलेली आसा। बाबू अर्जुन गांवकर वरगांव नेत्रावळी सांग्या हाका आमी स्पोर्ट्स फिल्डान सिलेक्ट केलेलो आसा। भालचंद्र उसगांवकर करंबळे तिसवाडी हाका आमी कल्चरल फिल्डान सिलेक्ट केलेलो आसा। एडवोकेट उपासो पुतू गांवकर पारोडा सालसेत हाका आमी सोशल फिल्डान आमी ताका पुरस्कारीत करतले ते दिसा। 2 स्पिकरांक उलोवपाक आपयलेले आसा, जे मोटिवेशनल स्पीच दितले। एक जावन आसा डॉक्टर प्रणय वैद्या, तो सायंटिस्ट हेड जावन आसा रिसर्च डिव्हिजन अरण्य एन्व्हायरमेंटल रिसर्च ऑर्गनायझेशन 70चो। हो एन्व्हायरमेंटल टॉपिकाचेर तो तांकां कसो एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्ट करचो भुरग्यांक तेचेर मार्गदर्शन करतलो। आणि दुसरी जावन आसा आमची साऊथ गोवाची सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस सुनीता सावंत, ही भुरग्यांक सायबर क्रायमाच्या बाबतीत मार्गदर्शन करतली। तशेंच आमी आमच्यो जास्ती स्किमी ज्यो आसा ऑनलायन स्किमी जाल्ल्यो आसा आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो, म्हणजे आमच्यो पोस्ट मॅट्रीक स्किमी म्हणा किंवा प्री मॅट्रीक म्हणा, आणि आमची जायत्यो स्किमी आसा डिपार्टमेंटाच्यो आमी ऑनलायन घेतलेल्यो आसा। आमच्यो आतां 3 स्किमी आमी ते दीस लॉन्च करतले सीएमाच्या हातीन। 3 स्किमी म्हणजे कितें आमी एक अंत्यसंस्कार स्किमी आसा, ती एक अंत्यसंस्कार स्कीम लॉन्च करतले। ते आमी कोण मेल्या नंतर समाजाचो कोण मेल्या नंतर 20,000 रुपया कॅश दिता। स्कीम जाल्या पण ती आता ऑनलायन आमी लॉन्च करता। ऑनलायन स्कीम चालू आसा, ती फक्त ऑनलायन, लोकांक येवपाक नाका, भायले भायर एप्लिकेशन ऑनलायन भरलें जाल्यार आमी तांकां स्क्रुटनायज करून पयशे दिवचे।